Devagiri Tea presents Devadarshana. देवदर्शन कार्यक्रम पळयतशिले सक्कड आमगेल वीक्षकांक कार्यक्रमाक स्वागत. आयचे कार्यक्रमांतू तुम्ही चिकमगळूराचे श्री रामालय देवस्थान पळयत आसत. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. 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 राम 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 ಎಂಬ ರಾಮಗಿಳಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ರಾಮ 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 ಎಂಬ ರಾಮಗಿಳಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರಣ್ಣ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪಡೆಯಿರಣ್ಣ. ರಾಮ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರಣ್ಣ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪಡೆಯಿರಣ್ಣ. ರಘುಪತಿ ರಾಘವ ರಾಜಾ ರಾಮ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. ರಾಮನಾಮ ಬಾರದವನು ರಾಮಚರಿತೆ ಬರೆದನಂತೆ. ರಾಮನಾಮ ಬಾರದವನು ರಾಮಚರಿತೆ ಬರೆದನಂತೆ. चिकमगळूर रातूला नाव के व्यंकटेश पै श्रीराम देवस्थानाचे कार्यदर्शी. देवदर्शन कार्यक्रम स्पंदना टीव्हीच्यान करता सुचे, देवगिरीच्या आनी स्पॉन्सर करून करता सुचे आयकून म्हाका मस्त संतोष जाला. हे कार्यक्रम आनी आरंभ करतना चेडून 125 देवस्थान ऑलरेडी आनी कवर केला काय. आमकां ते आयकताना एक मस्त संतोष जाता. आनी काही एक 125-140 देवस्थान हे सकाळी देव मंदिर पुरात आनी आमचे गेले सकाळी कवर करता म्हण आयकून आनी काही संतोष जाले. आमगेले समाज कर्नाटकाचे देशाचे दुसरे भागांतू हे जावन आसतना स्प्रेड जावन आशिल्ले एक जनाक एक केंद्रीकृत जावन आसचे देवस्थानाचे ಬಗ್ಗೆ आमकां आयकूंक पळोवच्याक हे स्पंदना टीव्हीच्यान देवगिरी च्याच्यान एक केलेलो आमकां भारी संतोष जाता. हांगाचे चारित्रीक विशय, हांगाचे जनाल संप्रदाय, आमगेले GSBचे केदनाय चोल नेता संप्रदाय समेत सकाळी दाखोवन तांणी चंद जावन करता आसची. चिकमगळूरच्या विशयांत ಸ್ವಲ್ಪ सांगता म्हण जाला रे. 1980 नंतर हे केंद्रीकृत स्थान स्टार्ट जालें. हे केंद्रीकृत स्थान स्टार्ट जालें मागीर हांगा कसं एक अभिवृद्धी जाल्या म्हळ्यार एक ऑलरेडी आनी आमगेल्या समाजाचे सर्वांनी सांगून जाला. हे एक कार्यक्रम चंद जावन कोरून हे स्पॉन्सर केलेले देवगिरीच्या हांकांय उपास हांव धन्यवाद सांगता. ಆದಿ ಕವಿಯೂ ಆದನಂತೆ ರಾಮನಾಮ ನುಡಿಯಿರಣ್ಣ. ಆದಿ ಕವಿಯೂ ಆದನಂತೆ ರಾಮನಾಮ ನುಡಿಯಿರಣ್ಣ. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम ಪತಿತ ಪಾವನ ಸೀತಾರಾಮ. ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಾಶರಥಿಯ ದಯವ ಪಡೆದ. ತ್ಯಾಗಮೂರ್ತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ದಾಶರಥಿಯ ದಯವ ಪಡೆದ. ರಾಮಗಾಗಿ ಕೈದಿಯಾದ ರಾಮದಾಸ ಮಾನ್ಯನಾದ. सगळ्यांक नमस्कार. म्हगेलें नांव गौरव हेगडे म्हणून. आमी चिकमंगळूरचे
हांगा कशें म्हणल्यार स्पंदना टीव्हीचे हांगा देवदर्शन म्हणून एक प्रोग्राम करता आसा ती हाजी निमित्ती सकड कडेन आमगेले GSB समाजाचे देवस्थान खंय खंय आसा म्हणजे विशय आत्तां आमकां ऑलरेडी कळतस सकड कडेन हे प्रोग्राम येतस हे प्रोग्राम आनीके विंगड कडेन आनी करका हाजे विशय सुमार कडेन कळका देवस्थान खंय खंय आसा म्हणून आनी कळका म्हणून हांव हांकां निमूंक येता हे प्रोग्राम स्पॉन्सर केलेले देवगिरी टी हांकां हांव अभिनंदन करता स्पंदना टीव्हीचे चिकमंगळूरांत तांकां येवन आमकां हे प्रोग्राम केलेल्याक हांव तांकां वंदन सांगता सगळ्यांक नमस्कार ರಾಮಗಾಗಿ ಖೈದಿಯಾದ ರಾಮದಾಸ ಮಾನ್ಯನಾದ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ರಾಮರ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಹನುಮಂತ ರಾಮರ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ ಕಾಮಿತ ಫಲದ ಹನುಮಂತ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹನುಮಂತ ಗುರು ದೈವ ಹನುಮಂತ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹನುಮಂತ ಗುರು ದೈವ ಹನುಮಂತ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव सीताराम दशरथ सगळ्यांक नमस्कार हांव नमिता गौरव हेगडे म्हणून हे देवदर्शन ಚಾನಲ್ म्हणून ಅಂತೂ GSBची मस्त देवस्थानाच्या ಬಗ್ಗೆ आमकां मस्त कळता वता यूथ साकनिका हे मस्त जाव का जलाल ಚಾನಲ್ म्हळ्यार देवस्थान मस्त खंय खंय आसा म्हणून कळता वता हे आतांनिके येताच GSB चे खंय खंय देवस्थानांनी आसा म्हणून सांगून अशीची सक्कड यूथ साकय कळता वचका म्हणून हे आनीके मस्त इम्प्रूव जावका सक्कड आनी सपोर्ट करका म्हणून सांगून हांव निमूंक येतास यमुना
मिगेल नाव रुपा शेणै म्हणून स्पंदना चॅनल आणतो देवता दर्शन म्हणून सांगून कार्यक्रम आम्ही सदां पळयताचे भारी लायक येता कार्यक्रम आणि आमकां सकड सर्व आमकां घरां बसूनूच देवाल दर्शन करचें तसं सौभाग्य हें आमकां स्पंदना टीव्हीच्यान आमकां दिलां तांकां हांव मस्त धन्यवाद सांगता आणि आमी हरिद्वारांत आनी सकड पुरा आमकां स्पंदना कार्यक्रम आमकां घरांत बसून आमगेले स्वामेले कार्यक्रम पुरा पळोवची तसं सौभाग्य आमकां स्पंदना टीव्हीच्यान आमकां दिलां आणि हे सकड स्पॉन्सरशीप देवगिरी टीस तांणी कोरनासचें तशें जावन तांकां आमगेलो हृदयपूर्वक धन्यवाद आमी सांगताची. भारवे भारती रमण निनगेना भारवे भारती रमण भारवे भारती रमण निनगेना भारवे भारती रमण लंकावेचन विकव मुरिदु लंकावेचन विकव मुरिदु अकलंक चरितन पिंकरने नितिदे लंकादेशन पिंकव मुरिदु अकलंक चरितन पिंकरने नितिदे पंकजाक्षिगे अंकित दुंगुरविद्ये पंकजाक्षिगे अंकित दुंगुरविद्ये संख्ये इಲ್ಲದೆ ನೀಲಂಕೆಯದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಲಂಕೆಯದಲ್ಲಿ ಭಾರವೇ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆನಾ ಭಾರವೇ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆನಾ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿ ಮೋದದಿಂದ ಬಲು ವಾದಗಳಾಡಿ ಮೋದದಿಂದ ಬಲು ವಾದಗಳಾಡಿ ಅಧಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೋಮವ ಮಾಡಿ ಅಧಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೋಮವ ಮಾಡಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಸೇವಕನಿರಿಸಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನ ಸೇವಕನಿರಿಸಿ ಭಾರವೇ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆನಾ ಭಾರವೇ ಭಾರತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆನಾ ಭಾರವೇ ಭಾರತಿ ಭಾರವೇ ಭಾರತಿ ಭಾರವೇ ಭಾರತಿ ರಮಣ. इतले वेळताय तुम्ही चिकमगळूराचे श्रीराम देवस्थान पळयले. आत्ता एक सान विराम घेऊया. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन. विरामानंतर कार्यक्रमाक स्वागत. आजी तुम्ही चिकमगळूराचे श्रीरामाले देवस्थान पळयत आशिल्ले. हांव मी आर देवदास हेगडे म्हणून आमगेले गांव कारकळ. आमगे कुटुंब साधारण 65 वर्स फुडें हे गांवांक हांगा आमगेले हॉटलां वेव्हार स्टार्ट करता खातीर आयिल्लींची आजीक आमी हांगा आसाची. आनी हांव 23 वर्स दाखून आमगेले चिकमंगळूर GSB समाजाचे अध्यक्ष जावन आसा.
मेगेल कळगती हांगा मस्त नमुने पुराय इम्प्रूवमेंट जाल्लें आसा मस्त पुराय हें पुराय आमी केलां तशींची आमी हें चिकमंगळूर म्हळ्यार कशी म्हळ्यार चिकमंगळूर म्हळ्यार कर्नाटकाची काश्मीर म्हणटाची आनी हें गुड्ड्या वयर आशिल्लीं ती पश्चिम घट्टा वयर आशिल्लीं ती बारी ತಂಪು ಸ್ಥಳ आनी हांगा मेन कसं म्हळ्यार हांगा कापीक मस्त व्हड एक मार्केट आनी हांगा कापी जावची जागो सगळे जगत प्रसिद्ध कापी बाबा बुडनगिरीची म्हूण सांगून इतिहास आसा त्या प्रकार 400 वर्स फुडें दाखोवन ह्या गांवांत कापी जाल्या निमती ह्या गांवांक कापी नाडू म्हणून हाका नांव आसा तशी ह्या कापी नाडा भितरी आशिल्ले आमगेले GSB समाजाचे ಸ್ವಲ್ಪ जन एक 50 फॅमिली म्हणून येता ते ಸ್ವಲ್ಪ जन जाल्यार आमी पुरो ಒಗ್ಗಟ್ಟಾರಿ आमी हांगा एक उत्तम रितीन आमी एक जनजीवन करून आसाची तशींची आमगेलें राम देवस्थान आनी 1985 स्टार्ट केलें राम देवस्थान तशींची रामाल ಒಟ್ಟು आमगेले शारदांबे आसा हें शारदांबे कशी म्हळ्यार 1965 दाखोवन आमी शारदा पूजा महोत्सव म्हणून ह्या नवरात्री भितरी बारी विजृंभणेरी 1965 दाखोवन आमी स्टार्ट केल्लें आसा तशी 2009 आमी बारी विजृंभणेरी तिगेले 50 वर्साचे सुवर्ण महोत्सव केला तशींची आमगेले त्या वर्सा आमी कसं केलें म्हळ्यार आमी स्वाम्याले निमून आमी फुडें ही शारदा विग्रह बंटवाळा दाखोवन आमगेले सदाशिव शेणै ताणें कोण दिवची आशिल्ली जाल्यार तें दाखोवन हांगा येवं ताई मस्त नमुने भिन्न पुराय जाता आशिल्लें वा विशय आमी स्वाम्याले प्रस्ताव केला तेन्ना स्वाम्यान आमकां निमगेलें तुमी कशें म्हणून आलोचन केलें रे म्हणून म्हणटना आमी एक रुक्काची शारदा विग्रह करता म्हणून आमी आलोचन केल्या स्वामी अशी म्हणून हांवें सांगिल्लें स्वाम्याल्याक तेन्ना स्वामी म्हणालींची तें हें आतां भितर ना न्हय रे रुक्काचें आमकां आराधन ना न्हय रे अशी हें नवरात्रीचें म्हणून म्हणटना तें एक अभिप्राय कसो जालो म्हळ्यार तुमी रुक्का विग्रह करायची आनी ताजे मुळाक एक मातये विग्रह करून मृतिका विग्रह तुमकां विसर्जनेक हें जाता म्हणटना स्वाम्यान ताका ओपीक दिल्ली जायत रे तशी पडून करायची भिन्न जाल्ले विग्रह हें करचें समजायना तुमी रुखाची विग्रह करची चांगाची म्हूण तांकां ताणें आज्ञा दिल्या प्रकार 2008 आमी सागरा वचून हें एक 4.5 अडी व्हड रुखा विग्रह हें म्हणटाची कास्ट विग्रह म्हणटाची रुखा विग्रहा खातीर आमगेले थंयचे जी अनंत माम म्हणून आसा अनंत मामाल्याक आमी ते प्रस्ताव केले तेन्ना हांव करून दिता तें म्हणून सांगून तशें आमी हें विग्रह 4.5 अडीचें बारी सुंदर विग्रह आमगेलें तयार जालें आनी आमी 2009 ते सुवर्ण महोत्सवाक दाखोवन आज ताईं नवरात्री भितर हें बारी विजृंभणेरी हांगा मस्त नमुने सांस्कृतीक कार्यक्रम ओटू आमी हें बारी विजृंभणे चलयता आसाची ताका आमगेले GSB मान्य बायचे लोक मस्त जनाय ताका सहकार दिताची तशी आमगेले शारदा महोत्सव वर्सा कंडाबट्टे जन आनी कंडाबट्टे वैभवार चलता आसा ह्या विशय सांगच्याक म्हाका बारी हें जाता आसा मस्त अभिमान जाता तशी आमचे भितर विशेष कसं जालें म्हळ्यार सगळे आमगेले GSB भितर खंयचेय देवस्थाना भितर रुखा विग्रह ना ह्या एक देवस्थानांत आमी प्रारंभ केल्लें आसा आनी आमकां त्या विशयांत आमकां पूर्ण आमकां ताजी कसली शक्ती आसा म्हळ्यार विशयांत हें केलां आज विशेष जावन आमगेले स्पंदना टीव्हीच्यान हांगा येवन ते आमगेले GSB देवस्थानाचे प्रकारची वडारी तिणेंच आज्ञा दिल्या म्हणून सांगून म्हाका सोडून तुमी तें करचें नज म्हळ्यार तिणें म्हाका मेगेलें हें काडका तुमी म्हणून तिगेलें एक आज्ञा जाल्ल्या प्रकार तिका आजी ओपन केलां ओपन करून तिगेलें तें आड आशिल्लें ओपन करून आज तुमकां दर्शन तें दिवं तशी तिगेलें आज्ञे प्रकार तें चलना म्हणून हांव लागता Radhe
ಆವ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು JSB ಸಮಾಜಾಚो अध्यक्ष जावनु 23 वर्ष तक आव मेगेल सर्विस करता सर मेगेल कालगट्टी हे पुरा इंप्रूवमेंट मस्त जाला तशींची हे देवस्थानांचे कामां अंतू आता सुमार साधारण 7-8 वर्ष दाखवून आमगेल लागिराबिलो 2003 दाखवून आमगेले निस्वार्थ जावन काम करता आशिल्लो आमगेलो राजमामू म्हणल्यार तागेले गांव कळसा जाल्यार ताणें हांगा पूर्ण प्रमाणारी प्रति एक काम रात फाल्यां म्हणना तागेले सेवे तो भारी चंद्र रीतीर करता आसा अशींची प्रति एक काम अंतू जेवो हांकां वाडीक मुंचेले तेन्ना जेवो प्रति एक वडारी ताणें मस्त तागेले सर्वीस ताणें केल्लें आसा ताका श्रीरामचंद्रू ताका लायक आरोग्यान दिवो तागेले कुटुंबाचें आंग रक्षण करो म्हूण सांगून हांव म्हगेले 2 उतरां तागेले तर्फेन हांव सांगता. जय राम जय राम
रे रामायण वाल्मीकि रे अमर जगीवो राम राम जय राम उलट्या नावे करला बाल्या उलट्या नावे करला बाल्या धन्य प्रभू दे राम कांतस्मरणे जय गोपाल पार्वती पते हर हर महादेव श्रीमद्रमारमण गोविंद सच्चिदानन्ददायक ज्ञानामयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो पराशरपयोराशि समुद्भूतकलानिधे ज्ञानामयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो वासवीनन्दन श्रीश वासवानुजवत्सल ज्ञानामयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो वेदांत प्रतिपाद्य परात्पर ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो वन्दार्जनवन्दार वृन्दारकविसेवित ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो मन्दस्मितमनोहारी सुन्दराननमाधव ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो शरणागतभक्तौघ भवसागरतारक ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो कोटिकोटिन्दुसङ्काश मेघगम्भीरनिस्वन ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो प्रसन्नमुखचन्द्राशो नतसन्तापनाशक ज्ञानाभयप्रदानेन प्रपन्नानुग्रहप्रभो दय करी तुगेल्या अनुग्रह कतीर श्रद्धेन प्रीतीन आराधन केल्या अपराधू क्षम करी आराधना स्वीकार करी जगांतो सर्वांके ज्ञान अभैदी उद्धार करी प्रत्येक भारतांतो सर्वांके उद्धार करी ही विनम्र प्रार्थना अनुग्रह करी ज्ञानाभय प्रदाता भगवान श्री वेद व्यास की ज्ञानाभय प्रदाता भगवान श्री वेद व्यास की ज्ञानाभय प्रदाता भगवान श्री वेद व्यास की जय जय गुरु महाराज की बोलो सब संत की वेद व्यासा बादरायण गोविंदा गोविंद
आत्मीय वीक्षकांनो, आजी तुम्ही चिकमगळूराचे श्रीराम देवस्थान पळयलें. तुम्ही चिकमगळूरा गेले तेन्ना हें राम देवस्थान पळोवचे प्रयत्न करताचे म्हण आमी लेखतात. कार्यक्रम पळयले तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद आनी नमस्कार. देवगिरी टी प्रेझेंट्स देवदर्शन.